when the relief was granted by Honorable Supreme Court, so after that government has issued clarification and we have issued a new order on this, like all the licenses which are in the municipal areas, they'll also be exempted from the liquor ban. So now since the order has been issued after the approval of Honorable CM, so now from tomorrow we'll start the renewal of licenses falling under the municipal area. We have called all our excise inspectors also today to brief them about all these changes so that they can expedite the work. The only thing which people would be required to submit is NOC from the municipal bodies or any trade permit, trade license granted by the municipal authority to these people. Approximately we are thinking approximately 1200 licenses will be saved by this month. And after that, once this thing is over, then we'll start the measurement of 220 meter, the licenses which will be saved by the 220 meter regulations. चडशी 12 सालवार केली म्हूण गोवा लिकर ट्रेडर्स एक्सायज आयुक्ताक मेळ्ळे. Renewal of licenses in municipality areas across Goa. The process initiate केल्लो आसा. So एक 1200 licenses सुमार फाण्याच्यान जी बंद आशिल्ली ती रिन्यू करपा खातीर आपलो प्रोसिजर चालू करपाक शकता. आनी प्रोसिजर जो आमचो रुटीन प्रोसिजर आसा ताका नॉर्मली एक 2-3 दीस लागता. सो येणाऱ्या आठवड्या भितर 1200 लायसन्सां रिन्यू करून आपलो सगळो प्रोसिजर जो आसा तोय स्पीडअप करता म्हणून आमकां आश्वासनां माननीय कमिशनरान दिल्लें आसा. माननीय कमिशनरान आमकां सांगिल्लें आसा की एप्रोचेबल रोडान जे आमचे डिमांड आशिल्लो की डिस्टन्स टू बी मेजर्ड बाय एप्रोचेबल रोड. सो पंचायत एरियेन एप्रोचेबल रोडान सुद्दां मेजतकीर जे 1000 लायसन्सीस जी आतां उरता तातूंत सुद्दां खुबश्या जाणांक रिलीफ मेळटलो. सो आमकां दिसता एक अनदर 200 ते 300 आउटलेट्स ह्या एप्रोचेबल रोडाच्या हातून मेजरमेंट जातकीर सुट्टले. सो तें ताणें सांगलां की हें जशें प्रोसेस जावं नाका म्हणजे विदीन दीस वीक he will renew these 1200 licenses in the municipality areas and immediately they will start the process of remeasuring the balance outlets. So we have saved most of the trade, around 70% plus trade has वाचिल्ली आसा आनी जसो हो 220 मिटराचो येणाऱ्या 15-20 दिसांक जातलो. सो तातूनय एक 300 आउटलेट सुट्टकीर म्हाका दिसता गोवा विल बी द लिस्ट इफेक्टेड स्टेट इन द कंट्री. पयलीं 500 मिटरा वेल्यान हायवे कडच्यान बारांचे डिस्टन्स 220 मिटरांचेर हाडले आनी आतां नगरपालिका वाठारांत बॅन लागू जायना म्हूण 3200तली सुमार 2212 लिकर शॉपां सुटलीं. आतां खंय अंतर एरियल सोडून वेगळे पद्दतीन मेजतले म्हणजे सादारण 2500 बारा सालवार जाल्ल्यात जमा. शटर डावन जाल्ल्या बारांचो आंकडो 31% वेल्यान फक्त 7-8%. प्रुडंटा खातीर ओमकार फळारी.